नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. पिळयेत धार बानोड्या शाळेच्या ग्राउंडार खेळपी भुरग्यांक ऑफ ड्युटी पिवनान बडयले, फातरायले. पालकांची पुलीस कंप्लेंट. पिवनाक फोंडे पुलिशेन केलो अटक. जमनी बळकावपाच्या केशीत नोटरीयार्ड पयली कारवाय. आदोगाद मधुमिता अवधूत नायक सलत्रीचो नोटरी परवानो सस्पेंड. जाधव आयोगाच्या रिपोर्टात कारवाईची केल्ली शिफारस. मोगो बीजेपीची युती पब्लिक स्टेटमेंटा करतना मोगोन लक्षांत दवरची तानावडेची दीपक ढवळीकाराक शिटकावणी. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून हेराकूय मेळची संद. टूलकिट विशय सोंपलो. गोय सरकाराची इतिहासीक थळां प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स म्हणून अधिसूचित. किल्ले, देवळां, स्टोन एनग्रेव्हिंग, स्टोन सर्कल आणि क्रांतीवीर दिपाजी राणेच्या घराचो आस्पाव. दूध सोसायटीच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकासा खातीर अनुदानाच्या रकमेत वाढ. सेंटरांक 50,000 सावन 3.75 लाख रुपया मेरेन अनुदान मेळटले म्हणून माहिती. आणि म्हापशां बोडगेश्वराची आज जात्रा. शेकड्यांनी लोक दर्शनाक. उद्देजक राजकीय फुडाऱ्यांनी घेतले बोडगेश्वराचे दर्शन. फुडले 15 दीस जात्रेची फेरी. खबरो विस्तारान. पिलेन धारबानोडा एका खाजगी शाळेच्या ग्राउंडार खेळपी 4 भुरग्यांक ऑफ ड्युटी शाळेच्या पिवनान बडयले. भुरग्यांक फातरायले. पालकांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या. भुरगे शाळेच्या लागसारूच रावपी खेळपाक पयलीं सावन शाळेच्या ग्राउंडार वतात म्हणून पालक सांगतात. पिवन म्हणटा भुरगे नळ मोडटात, मस्ती करतात म्हणून भंय घालतालो. पिलेन धारबानोड्या खाजगी शाळेच्या ग्राउंडार खेळपी भुरग्यांक पिवनान बडयले, फातरायले म्हणून पालकांची पुलिशेंत कागाळ. 7 भुरगे खंय खेळपाक गेल्ले. भुरग्यांक फातर लागल्यात. एकल्याची सायकल मोडली. चोपला तोडून उडयली म्हणून पालक मिडिया मुखार. आयज कितें जालें, आयज संडे आयतार सो भुरग्यांक गेले 4-5 जाण मेळोन एक ग्राउंडार खेळपाक गेले. आनी ते खेळटा आसतना एकटो कोण तरी येयलो आनी म्हणपाक लागलो तुमी हांगा कित्याक खेळटा आनी हें तें करून तेंचेर फातर मारपाक लागलो. तेंची सायकल एकट्याची मोडली, एकट्याचें चप्पल तोडलें, फातर मारले तेंचेर. 2 जाणांचेर फातर सो बसले. ते भुरगे आतां सोसना जाले म्हणून येवन घरा कडेन तेंच्यांनी सांगलें अशें अशें जालें म्हणून. सो तांकां आमी आतां घेतले आनी हेल्थ सेंटरान येयला. आनी जेन्ना त्या मनशाक फोन केलो आमी नंबर घेवन, एकट्यान कोणी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार तो सांगता तुमी करा म्हणून, कितें तरी कंप्लेंट करा म्हणून. भुरगे थंयच खेळटा न्हू सदां. आनी लोक पयस सरले भुरगे न्हू, हे आमचे शेजारी थंय सरले भुरगे. म्हणजे इंजर्ड जाले ते जस्ट 100 मिटराच्या एरियेसान आसा. ते इंजर्ड जाले ते आतां ऑफिसरान, हेल्थ ऑफिसरान पयल्या थंय. कितले 2 जाण इंजर्ड आहा. हय. आनी बाकीचे 2 जाण आहा तेंचे बाकीचे तेंच्यांनी एसेसरीज डॅमेज केल्या. एकट्याची सायकल डॅमेज केल्या, एकट्याचे कॅप पिनला, एकट्याचे चप्पल पिनला. हॉस्पिटलान कितले जाण हाडले? 2 जाण. हॉस्पिटलान 2 जाणां हाडले आनी 4 जाण हांगासर आसा अवेलेबल. आनी 3 जाण भुरगे ते बाबडे गेले, तांकां कांय लागोना. पूण हो फातर मारपाचो जो तेणी इन्सिडेंट केला पळय तो रॉंग. आनी चप्पल मारपाची तोंडार येवन सायकल मोडपाची रायट. आनी तेन्ना ताका विचारलें जाल्यार ताका इतलो एटिट्यूड आहा तो म्हणटा कंप्लेंट कर. शाळेचो पिवन म्हणटा आपल्याक सरान लक्ष दवरपाक सांगिल्ले. भुरगे शाळेचे नळ मोडटात, मस्ती करतात म्हूण खंय भंय घालतालो. भुरग्यांक मारला विचार ताका मोडटा सगळे हे करता सर. म्हणलें दाखयत म्हाका पासय मारपाक सांगलेले. वरांडा खेळटाले वयर वरांडा स्वताच हे करता आनी ते हे करता. म्हाका ते खडी बेश्टी बारकेली खडी सोडून बसली चपला बी सगळी वयर आसली. फोंडे पुलिशेन दुबावीत पिवन प्रेमानंद गावडे आड गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगे मतदारसंघातल्या पाडी, किस्कोण, काजूगट्टो, काल्ला काजूर गांवांत नव्या रस्त्याच्या प्रकल्पाचो आयतारा बुन्यादी फातर घालो. हो प्रकल्प येता त्या 6 म्हयन्यांत पुराय जातलो. तशेंच मुख्यमंत्र्यान सांगे, रिवोणा, मळकर्ण्या चालू आशिल्ल्या सरकारी प्रकल्पांची पळोवणी करून नियाळ घेतलो. हे वेळार समाज कल्याण मंत्री आनी थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्लो.
जमनी बळकावपाच्या केशीत नोटरीआड पयली कारवाय म्हापशेची आदोगाद मधुमिता अवधूत नायक सलत्रीचो नोटरी परवानो कायदो खात्यान सस्पेंड केला. जमीन बळकावपाच्या केशीत फॉर्ज डॉक्युमेंटाचेर नोटरी केली म्हणून आरोप. जस्टिस V.K. जाधव आयोगान ह्या केशींनी हात आशिल्ल्यांचेर कारवाय करपाची सरकाराक शिफारस केल्ली. नोटरींचो हात असल्या बगर जमीन बळकावपाची प्रकरणां जावचीच ना. जाधव आयोगाच्या रिपोर्टात आशिल्ल्या नोटरींची सर्व्हिस टर्मिनेट करतले म्हण मंत्री आलेश सिकेरान 6 डिसेंबराक शिटकावणी दिल्ली. Without the connivance of notaries, you are not going to be able to do it. When it comes to succession deeds and those type of things. Sir, being a law minister, would there be any monitoring from the government side on these notaries who act as a... They are going to terminate their service. I will terminate their service. The process is on. Names of some of the notaries who, according to him, have connived with the landlord. So I just thought, since I had the privilege of being in the midst of lawyers, some of them were notaries, that I should appeal to them and request them, let us pull up our socks and ensure that we walk hand in hand to try and stop this landlord. जमीन बळकावपाच्या केशीत नोटरी आड कायदो खात्याची पयली एक्शन. म्हापशेची नोटरी आदवोगाद मधुमिता अवधूत नायक सलत्रीचो नोटरी परवानो सस्पेंड केला. जमनी बळकावपाच्या केशींनी फॉर्ज डॉक्युमेंटांचेर नोटरी केल्ल्याचो तिचेर आरोप आशिल्लो. 2014 तिका नोटरी परवानो मेळिल्लो. 2019 परत रिन्यू केलो. ताचे उपरांत आता परत परवानो रिन्यू करपाक कायदो खात्यान न्हयकार दिला. जस्टिस V.K. जाधव आयोगान सरकाराक दिल्ल्या रिपोर्टात तशी शिफारस केल्ली. जस्टिस V.K. जाधव आयोगाच्या रिपोर्टात सलत्रीचें नाव आशिल्लें. जमीन बळकावपाच्या केशींनी हात आशिल्ल्या सगळ्यांचेर एक्शन जावची अशें रिपोर्टात म्हटलां. प्रुडंटान आदवोगाद मधुमिता अवधूत नायक सलत्रीक गाठपाचो यत्न केलो, मात तिणें योग्य वेळार उलयता अशें सांगून सद्याक उलोवपाक न्हयकार दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मगो आनी भाजपाची युती आसा पब्लीक स्टेटमेंट करतना मगोन लक्षांत दवरचें. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार तानावडेची मगोच्या दीपक ढवळीकाराक शिटकावणी. सुवातो वांटपाचेर वेंचणुके वेळार निर्णय जातलो. प्रदेश अध्यक्ष म्हणून हेराकूय संद मेळची, एकल्यानूच कदेल आडोवचें न्ही अशें तानावडेचें मत. टूल किटाचो विशय खंय सोंपलो, तानावडे उलयला. त्या वेळाचेर कारण आज आमची अलायन्स आसा, त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप हें बरोबर न्ही. कारण जो पार्टी तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप न्ही. कालूय हांवें उलयतना पटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या भाशणान म्हणलें. मागीर म्हजें लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमचे वयल्यांनी थारायल्लें आसा. त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें. अशें फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी, म्हाका बरेच जाण म्हणटात तूं परत अध्यक्ष कित्याक जायना. हांवें म्हणलें हांव 5 वर्सां हांव अध्यक्ष, आज 5 वर्सां म्हाका पूर्ण जाता. त्यामुळे हांवें भारतीय जनता पार्टीची पूर्णपणे मनापासून काम केलें. हांवें जर परतूय हांवच जावं जर म्हटलें जाल्यार फाटल्यान संदी केन्ना मेळटली. त्यामुळे सगळ्यांक संदी मेळूंक जाय. खुर्ची जी आसा ती हांवें आडोवन दवरूंक जायना, सगळ्यांक स्कोप दिवं. ताका हांव सीएमा कडेन उलयलो. सीएमान म्हणलें तशें हें ना आनी आपल्याक सांगतात आपण सांगलें कित्याक आपण पळयता आनी त्यामुळे तो विशय सोंपलो न्ही. गोंय सरकारान 6 इतिहासीक थळांक गोवा एन्शियंट अँड आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्या कायद्या खाला संरक्षीत स्मारकां म्हणून अधिसूचित केल्या. ह्या थळांनी किल्ले, देवळां, फातरांचेर केल्लें कोरीव काम, स्टोन सर्कल आनी क्रांतीवीर दिपाजी राणेच्या घराचो आस्पाव आसा. पुराभिलेख आणि पुरातत्व खात्यान 15 फेब्रुवारी 2024 हे दिसा ही अधिसुचोवणी काडिल्ली. हे अधिसुचोवणे प्रमाण ही थळां संरक्षीत करपा विशीं कोणाकूय ऑब्जेक्शन घालपाक 2 म्हयने दिल्ले, मात हे विशीं कसलीच हरकत येवंक नाशिल्ल्यान सरकारान ही थळां प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स म्हूण घोशणा केल्या. ह्या प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्साच्या वळेरेंत केपे बेतूलचो बेतूल फोर्ट, 70 मावशेंतले रॉक एनग्रेविंग, खोतीगांव बड्डेचे स्टोन सर्कल, 70 कुमारखंडातले क्रांतीवीर दिपाजी राणेचे घर, काणकोण सोलयांतले सोलये देवूळ आणि बाळ्ळी केपेचे श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण संस्थानाच्या लागसारली श्री वज्रेश्वर देवळाकडली तळी ही नांवां आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय सरकारान दूध सोसायटींच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकासा खातीर अनुदानाच्या रकमेत वाड केल्ल्याचें जाहीर केलां.
गोंय सरकाराच्या सहकार खात्यान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण वेगवेगळ्या दूध सोसायटींक कॅटेगरी प्रमाण 50,000 सावन 3.75 लाख रुपया मेरेन अनुदान मेळटले म्हणून अधिसुचोवणेत म्हळां. दूध उत्पादन वाडोवपाच्या हेतान गोंय सरकारान दूध सोसायटींच्या मुळाव्या सुविधांच्या विकासा खातीर अनुदानाच्या रकमेत वाड केल्या. जनरल कॅटेगरींतल्या दूध सोसायटींक दिसपट्ट्या दूध कलेक्शना प्रमाण अनुदान मेळटलें. 500 लिटरा परस चड दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 1,50,000, 300 ते 500 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 1 लाख, 150 ते 300 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 75,000, जाल्यार 50 ते 150 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 30,000 मेळटले. आदिवासी उपयोजन वा अनुसूचित जाती उपयोजनेत येवपी दूध सोसायटींक हे येवजणेचो चड लाव मेळटलो. 1250 लिटरा परस चड दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 3,75,000, 1,000 ते 1250 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 3 लाख, 750 ते 1,000 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 2,25,000, 500 ते 750 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 1,75,000, 300 ते 500 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 1,25,000, 75 ते 300 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 1 लाख, जाल्यार 25 ते 75 लिटर दूध कलेक्शन करपी सोसायटींक 50,000 अनुदान मेळटलें. तशेंच हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर दूध सोसायटींक दर वर्सा आपलो ऑडिट रिपोर्ट दिवप सक्तीचें आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैदराबाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. म्हापशेच्या फामाद बोडगेश्वराचो 90वो वर्धापन दीस जालो. आज जात्रा जागृत आनी आंगवण सांगण्याक पावपी म्हणून बोडगेश्वराक लोक मानतात. गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक व्हडा संख्येन ह्या जात्रेक येतात. उद्देजक, राजकीय फुडारी बोडगिनी दर्शनाक. बोडगिनीची फेरी फामाद. फुडले 15 दीस जात्रेची फेरी. आज बोडगेश्वराचो जत्रोत्सव. ह्या जत्रोत्सव म्हापसा पुलीस स्टेशनाक एक स्पेशल मान आसता. तो मान दिवन हांव USP आनी PI आनी बाकी सगळे ऑफिसर आनी स्टाफ आज हांगा येयल्ले आसा. आनी ह्या जत्रोत्सवान एक जागृत देवस्थान हेचो अनुभव आमी खूब फावटी घेतलेलो आसा. आनी आमी आमची लॉ एंड ऑर्डर सांबाळपाची पूर्ण वेवस्था केल्ली आहा. ट्रॅफिक पुलीस सगळ्यांनी आनी सगळो हो जत्रोत्सव शांततेपणी पार पाडपाक लागून आमचे संपूर्ण सहकार्य आसतलें. काल 11 जानेवारी 2025 काल आमचो वर्धापन दीस जालो आनी बऱ्या भशेन देवस्थानान देवाचो वर्धापन जावन देवाचे कार्य जावन सरकारी महाप्रसाद घेवन बरें जालें. हेच बरोबर आयज काल 32वो वर्धापन दीस. तर आयज 12 जानेवारी 2025 हो 90वी जात्रोत्सव आसा. तेन्ना आयज सकाळी जात्रेची पुजा जाली. देवाची पुजा जाली, स्थापना मुर्ती लायली. त्याच बरोबर आतां ते दर्शन लोक हे जाता. प्रत्येक देवस्थानाच्या हांगा प्रत्येक देवाक लागून कार्ड येता, फळावर येता. तेंचो देवस्थानाचे म्हापसे देवस्थानाचे, राष्ट्रवादी देवस्थान, घाटेश्वर देवस्थान, साईबाबा देवस्थान, वेगवेगळे सगळे म्हापशान जे देवस्थान आहा ते सगळ्यांची देवस्थानाची देवाक भेट येता. दर्यावेळेर येवपी पर्यटकांक तशेंच थळाव्यांक रस्त्या सुण्यांक खावपाक घालचे न्हय अशी विनवणी केळशी पंचायतीन केल्या. कुत्र्यांक जेवण घालपाक जाय तांणी पंचायतींत आपलें नांव दिवचें आनी जेवण पंचायती कडेन हाडून दिवचें म्हूण सरपंच डिक्सन वाज मागता.
लोक एक दीस जेवण घालतात उपरांत उपाशी सुणी दर्यावेळेर आयिल्ल्यांक घास मारीत सुट्टात म्हणून सरपंच सांगता. आतां कितें जालां, डॉग अटॅक चड जाला. डॉग अटॅक चड जालो म्हळ्यार इन सर्टन एरियाज. सो आयज हॉटेल पालपी बरयले. सो आमी ऑन द स्पॉट मिटींग घेयल्या आनी आमी आयडेंटिफाय केला हुंच कडेन सुणी घासपाक जाय ती. आनी आमकां दोगांनी हॉटेलान फीडबॅक दिला ते प्रमाणे देर इज एरिया वेर गेस्ट आर गोईंग ऑन अ वॉक and they are attacked there by certain dog. Same thing on the other side. So today I have, as a panchayat sarpanch, I have taken a decision along with them. आमगेले कोणाकूय the main reason कित्याक लागून तांकां सुण्यांक कोण फीड कोताय, एक दीस फीड कोताय, 10 दीस फीड कोनाय. सो ती सुण्या आहाय ती they become aggressive. So something is wrong. So it never happened like this before, but now recently there are too many dogs. See, we have a dog shelter. We are feeding the dogs. आमगेले आहा ते 2 पाटी जेवण घाता सुण्यांक 12:30 आनी 16:30 ओल्ड एंकरा कडेन. सो माय मेसेज टू द पीपल हू वॉन्ट्स टू फीड द डॉग, प्लीज मेक श्योर यू फीड देम विथ लव. वी हैव फाउंड आउट दैट somebody is feeding the dog one day, then 5 days they don't feed the dog. So if you want to feed the dog, my message is very clear. Please make sure you feed St. Regis Beach one area, and we have another area is on Old Anchor. You give the food. If somebody wants to feed the dog, you come in the panchayat, register. If somebody wants to donate or fund for the feeding project, you come in the panchayat. हे पुसा म्हळ्यार केन्ना अशें करून हुते जाय सिजन गेले म्हळ्यार हे सिजन गेस्टां हायलायटी भाशेन मरे केन्नाय गेस्टां खावनाय सुण्यांनी. सो आतां ते सुण्यांक खावपाक कारण म्हळ्यार कितें जालां, पयलीं मरे आतां जायते वर्सां आमी चोयल्या हिंगा शेका भायर हे फॉरेनर आहाय ते बी जेवण घेवन येताले आनी घाताले तांकां. तेन्ना आमचें कांय शेड बाबी कांय आसना. हांव म्हणटा ओके चल गॅस्ट घाताले आनी ते गॅस्ट घाताले आनी ते खाताले. आतां सिजन काबार जालें, शेक बी बंद जालीं, गॅस्ट गेले, ती अशीं भोंवतालीं. सो आतां हिंग कितें जालां, ह्या वाटेन हिंग लायफ गार्डां बोले ती सुणें आसलीं, हे लायफ गार्ड सुण्या दवरताय. तांकां आमी जायत पुजा सांगताय तुमी तांकां धरयाय व्हराय आनी आमगे केजी कळ दियाय, आमी तांकां जेवण घालताय. सत्तरीत अंदू 14वो रणमाले महोत्सव व्हडा दबाज्यान जालो. फाटलीं 13 वर्सां सावन सत्तरीत रणमाले महोत्सव घडोवन हाडटात. तरणाटे व्हड्या संख्येन मुखार येवपाक लागल्यात म्हणून थळावे सांगतात. सोमाराक खंय रणमाल्या विशीं खासा चर्चासत्र आसतलें. गोंय विद्यापीठांत रणमाले विशयांचेर कांय जाण PhD करतात. सत्तरीकारा खातीर खंय अभिमानाची गजाल. 14वो रणमाले महोत्सव मावशी ह्या गांवांत ह्या वर्सा आयोजीत केल्लो आसा. फाटलीं 13 वर्सां हो रणमाले महोत्सव आमी संस्था करत आसा. 2010 वर्साच्यान हो महोत्सव आमी वेगवेगळ्या सत्तरीच्या वाठारांत करीत आसा. खास करून आमची जी पयलींची पारंपारीक जी कला आसा, लोकनाट्य आसा, ती आमी फुडें व्हरपाचो ह्या महोत्सवांतल्यान यत्न करीत आसा. जी जाणट्याचे पारंपारीक दायज जे रणमाले, जी कितलींच वर्सां पयलीं 500 वर्सां पयलींचो इतिहास ह्या रणमाल्याक आसा, ते रणमाले आयज आमी वेगवेगळ्या पंगडांक आफोवन तेंची रणमाली कला सादर करपाचे महोत्सवांत थारायता. तरणाटे मोठ्या उमेदीन ह्या रणमाल्या नाट्य महोत्सवांत भाग घेत आसा. खास करून म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की हे रणमालेची जी परंपरा आसा ती गोवा युनिवर्सिटीन आतां सद्या भुरगे जे आसा ते PhD करतना रणमाले ह्या विशयाचे PhD केल्ले भुरगे आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच वेगवेगळ्या गोंयच्या वाठारांतल्यान लोक हांगा जमतात. तशेंच ही जेन्ना कला सादर करता तेन्ना आमी पारंपारीक पद्दतीन जो मंडप आसा, जी माची आसा ती आमी सजयतात. देखील फाल्यांचो दुसरो दीस आसा, त्या दुसऱ्या दिसा खास चर्चासत्र जातलें रणमाल्या विशयाचेर. दिवचलच्या लायन्स क्लब आनी सेजा वेदांतान आयतारा 8व्या लायन्स रिपब्लीक रन 2025चे दिवचले आयोजन केलें. ह्या रनांत 800 जाण वांटेकार जाल्ले म्हणून लायन्स क्लबाचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार उलयलो. जर आपली भलायकी बरी आसली जाल्यार जिवितांतलो दरेक खीण उमेदीन सारूं येता अशें दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये ह्या वेळार उलयलो. 8वी आमची लायन्स क्लबाची रिपब्लीक रन जावन संपूर्ण जाल्ली आसा आनी तातूंत आमची 2 किलोमिटर, 3.5 किलोमिटर, 10 किलोमिटर्स फॉर वेटरन्स ऑल्सो आमी ह्या फावट दवरलेली आसा. म्हणजे 45 आनी अबाव तांकां. अँड दर इज ऑलमोस्ट 800 लोकांनी आयज तातूंत भाग घेतलो. पर्टिक्युलर 350 वेर ऑनलायन, बाकीचे आमचे चडशे आमचे दिवचलकार इन एंड अरावंड आशिल्ले. आनी स्पेशली भुरग्यांचे तर सामके म्हणजे एन्थुजियाजम वॉज आउट ऑफ बॉक्स सामकें. म्हणजे 2 किलोमिटर चलपाक सगळ्यात मॅक्झिमम लोक आशिल्ले आनी 3.5 वॉज मॅक्झिमम. 10 आनी ताच्या हातूंत म्हणजे तशेंच त्या मानान कमी 100 अबावट 115 सुमार. बट अमेझींग
बरी सिस्टम जाली आनी लेट आमचो सिद्धेश आमोणकार ताच्या नांवान आमी केल्ली आनी आय एम रियल थँकफूल टू वेदांत सेजागो फॉर पावरींग दीस फूल एपिसोड. हांव ह्या माध्यमांतल्यान इतलेच भुरगे लोकांक सगळ्यांक सांगूंक शकता, भुरग्यांक सगळ्यांक की हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दो आमकां सगळ्यांक आमच्या प्रोफेशनाचे सगळे जरी स्ट्रेस असलो, फॅमिलीचो स्ट्रेस असलो, हेल्थाची यू डोंट हेल्थाची तुमी काळजी सारकी घेयात, ताका कशेंच निग्लेक्ट करूं नाकात. आनी दुसरे युथांक एक सांगूंक शकता, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द बॅड हॅबिट्स. हे जर दोन गोष्टी जाले आनी हेल्थ जर बरें असलें जाल्यार म्हाका दिसता यू वील एबल टू एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ अ लायफ. Thank you Lion Club, thank you Seza Vedanta also who has supported, powered this program, and thank you full Lion Club team under the leadership of President of Dr. Shekhar Sarkar who has organized this fantastically. तुम्ही पोवू शकतात इतले बरे ऑर्गनायज करतात. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.